गाइस कशें तूं सगळीं सनमल्यार तूं सगळीं बरें आसता म्हण तो आज कितें कोताय तेतून कळना आसता आज आमकां कोताय बीफ बिरयानी जाय ती सांग म्हणटा हांव रेसिपीज गायना म्हण ब्लॉग्सूय कित्याक घात काय म्हळ्यार ब्लॉग्सूय घाता आनी रेसिपी शूट करून दवरलो हाय म्हळ्यार त्यो एडिटींग बीन करून मागीर अपलोड करपाक जाय न्हू तेका लागून टायम लागतालो तेका लागून पयलीं बीफ बिरयानी घाला म्हण आनी तुमी बीफ बिरयानी चोयाय आणि व्हिडिओ लाईक जाल्यार लाईक कराय शेअर कराय सबस्क्राईब कराय आणि चॅनलाचे फक्त कुकिंग व्हिडिओज म्हण येवपा नाय आणि चॅलेंज व्हिडिओज येतले मागीर ब्लॉग्स येतले चड उलयलो आतां आमी आमगे रेसिपी स्टार्ट करूया बीफ घेयला मीठ लिंबू विनेगर आणि सुहानाचो बिरयानी चिकन मसाला आणि कोथमीर सांगो आणि हल्दी तिकी कालाफुरा मिरयां आणि सांबार हे सगळा पेस्ट करपाचो आणि 3 टमाट बारीक कट केले आणि 1 पॅकेट कर्ड आणि 4 पियाव बारीक कट केले ते होण्णा घालपाक आणि लांब पियाव कट केले 4 ते बेश्टे फ्राय करपाक गोल्डन ब्राउन करपाचे फ्राय करून ते आतां कितें करपाचें दाखयत तुमकां आणि जिंजर गार्लिक पेस्ट घेयला आणि 1 किलो बासमती राईस आज सगळ्यां पयलें बिफा मीठ घालपाचें 1 स्पून मीठ घायला आणि ती विनेगर दाखयलो न्हू ती घायल्या आणि लिंबू आणि लिंबू घाल म्हणजे तितून थोडोसो जिंजर गार्लिक पेस्ट घालपाचो 1 टेबलस्पून अशें आनी तेका सगळें बरें मिक्स करपाचें आनी तेका एक 10-15 मिनटां रेस्ट करपाक दवरपाचें आनी हो मसाला घेयलो हा न्हू तेच पेस्ट कोता आनी मागीर दाखयत तुमकां मागीर आनी कितें लावपाक तें बिफाक कोट जालें आनी आतां कितें मसाला लावपा तो दाखयत तुमकां बिफाक सगळ्यां पयलीं तो सुहाना बिरयानी मसाला घेयलो न्हू तो घालपाचो मागीर तो आमी पेस्ट केलो आहा न्हू तो घालपाचो आनी कर्ड घालपाची ते धाकलें पॅकेट दाखयलो न्हू ते आख्खें घायला आनी मागीर तेका बरें मिक्स करपाचें आनी मागीर तेका आनी एक 15 ते 20 मिनटां दवरपाचें मसाला बरो करून लागपाक आतां बीफ मॅरिनेट जाता म्हळ्यार हो पियाव आहा न्हू लांब कट केलो आहा तो हांव आतां फ्राय कोता म्हणजे गोल्डन ब्राउन जावपाचो अशें क्रिस्पी कोता आनी मागीर शीत करपा दवरतलें तेजे सायडीन कडाईन तेल दवरलां तेल बरें गरम जालें आनी आतां तितून तो पियाव घालो न्हू तो घालपाचो आनी गोल्डन ब्राउन जावपाचो फ्राय करपाचें मागीर फ्राय जालें म्हणटा दाखयत तुमकां गायस काय बरो गोल्डन ब्राउन जालें तें तेशें करून हांव सगळें फ्राय कोता आनी मागीर दाखयत तुमकां आनी आतां एक सायडी शीत करपा दवरलो आहा तितून कितें कितें घाल तें सांगता सो गायस शीत करपा उदक घायला तिकी घायलें पानां आनी तिकी घायल्या आनी तेका हरकत येवपाक जाय मागीर तांदूळ घालपाचें आतां हांव बंद कोता आनी मागीर हरकत येवपाक मागीर शीत जालें म्हणटरी दाखयत तुमकां आमगे रायस रेडी जालें आतां वयताय बीफ करी करपाक तितून मागीर घालपाक जाय न्हू तेका लागून मिक्स करपाक मागीर दाखयत तुमकां बीफ ग्रेवी करपाक आतां हांडयां पयलीं तेल घायला ते पियाव फ्राय केलो तेंच आनी आतां तितून तो बारीक कट केलो न्हू तो पियाव घायला आनी तेका बरो फ्राय करपाचो मातशें गोल्डन ब्राउन जावपाचो बरो फ्राय जालो आतां तितून टोमाट कट केलो न्हू बारीक तें घालपाचें आनी तेकाय बरें फ्राय करपाचें
जाल्यार मागीर तो सुहाना बिर्याणी मसाला उरलो न्हू आनी एक पॅकेट तें घायलां फोण्णां आनी मागीर तेकाय बरें मिक्स करपाचें. मॅरिनेट केलो बीफ आहलो न्हू तें घालपाचें. मागीर तेका बरें करून मिक्स करपाचें आनी तितून 2 मॅगी घाता कित्याक टेस्ट येवपा बरो. आनी तुम मागीर मातशें शिजोल म्हणटरी टेस्ट करून चोवपा जाता मीठ जाय या कितें जाय बीन जाल्यार. आनी आतां तेका बरें करून परतून मिक्स करपाचें आनी बीफ शिजपासून बरें सॉफ्ट जावपासून तेका शिजोवपाचें दाखोवन. आतां बीफ करी जाल म्हणटरी दाखयता तुमकां. गायस आमगे बीफ ग्रेवी रेडी जाली. आतां लेयरींग घालया. लेयरींग घातें दाखयता तुमकां. तर आतां लेयरींग घाता. पयलें बीफ करी केलो न्हू तेजी ग्रेवी घालपाची कडी सकयल. आनी मागीर रायस घालपाचो. मागीर बरो कोण रायस घायल म्हणटरी आनी एक लेयर बीफ घालपाचें. आनी मागीर फ्राय केलो तो पियाव आनी कोथमीर. मागीर आयको रायस घालपाचें आनी तेश कोन्न लेयरींग करपाक कंटिन्यू करीत रावपाचें तितूलें. आनी आतां हांव लेयरींग घाता आनी मागीर दाखय तुमकां. आतां लेयरींग जालें. आतां तितू हांव रेड फूड कलर घाता. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान घालपा जाता. ओके कांय अशें करून ना घायना जाल्यार हांव घाता. आनी एक भाशेन केलां येल्लो. आनी मागीर तो फ्राय केलो पिया उरलो न्हू तो वयल्यान घाता. आनी कोथमीर. आनी तेका दाखोवन मातशें कोत गॅसीचेर दवरता स्लो फ्लेमीचेर. सोच्या बरी सोता सारकी एबरान केली तेन्नाचे रायता माला. रायता टोमाट बी कांय घालना पियाव आनी क्युकंबर घायला ब्लॅक पेपर घायला कड घायला आनी सॉल्ट घायला घेता आनी चोयता एबरान दीस बिरयानी कशी केली ती. कलर बी बरो आयला सारको. Yum, बोरे हम तो काय बर कलर हालो को ट्राय कराय. न्यू आयज चॅनला सबस्क्राईब कराय. मी हांव वयता आनी बेग बेगीन बिरयानी काबार कोता. ओके आनी तुमी नेक्स्ट रेसिपी विडियो घातोलें तो चोयला जालो नेक्स्ट रेसिपी कितें आसता ती. बाय.